नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. मायनिंग सुरू करूक अध्यादेश नी अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती करात. दिल्ली जंतर मंतराचेर 3 दीस धरणे. 21 जानेराक गोंय बंद. श्रीपाद भाऊ म्हणतात ती पाळी येवची ना. दोन 2012 दिल्ली उतरा पाळूक पर्रीकार फेल. युती पक्षांनी पर्रीकाराचेर प्रेशर घालचो. 3000 मायज नोकऱ्यो तुंबल्यो. फायली घेवन बसला पर्रीकार. मायकलाचो जलपलाट. पर्रीकाराक काढलो सोलून. एमपीटी विस्तार प्रकल्पाचेर जनसुनावणी सुरू. एक्टिव्हिस्ट आनी थळाव्यांनी मांडली बाजू. लोकांक पिशांत काडचे न्ही म्हूण युक्तिवाद. EIA रिपोर्टांतल्यो उणिवो एक्टिव्हिस्टांनी केल्यो एक्सपोज. बेहिशेबी मालमत्ता केशीत बाबू कवळेकराक अटीचेर जामीन. पासपोर्ट सरेंडर. 5 दीस क्रायम ब्रांची मुखार हजेरी. गोंया भायर वचचो जाल्यार बाबूक लागतली कोर्टाची मान्यताय. गोंय सरकारान पेट्रोल डिझेला वेलो व्हॅट 4% देंवयलो. पेट्रोल ₹2.57, डिझेल ₹2.50 देंवले. 2 दिसात पेट्रोल डिझेलाचेर ₹5ची कपात. आणि खेळात चेन्नईन आड FC गोवा ISL रायव्हलरीचो 5वो अध्याय शेनवारा चेन्नईत सुरू. कोच लोबेरोचो अटॅकिंग खेळाचेरूच विश्वास. केंद्रान मायनिंग सुरू करूक अध्यादेश काडचो न्ही. अधिवेशनात कायदो दुरुस्ती करची म्हणून गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट मागता. शुक्रारा पणजे फ्रंटाचो उपास जालो. लोकसभा अधिवेशनाचे पयली 3 दीस फ्रंट दिल्ली जंतर मंतराचेर हजारभर लोकांक घेवन उपासाक बसपाचे आसात. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार खंय 21 जानेराक गोंय बंद. सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी तेंको दिवंक आझाद मैदानार. श्रीपाद भाऊ म्हणटा जंतर मंतराचेर बसपाची पाळी येवची ना. तेंच्यांनी जे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा येता ते पार्लमेंट सेशनात जर हो इश्यू जर क्लियर जायना जायत जाल्यार 21 जानेवारीक गोवा बंद करतले आनी गोवा बंद करपाक सगळे पॉलिटिकल पार्टी आमकां सपोर्ट करतल्यो हे आनी त्या दिसा आमी तो बंद हो निर्णय आमचो जाहीर करतले. कारण 21 तारखेक जो निर्णय हांगा जाल्लो आसा त्या निर्णया प्रमाणे 21 जानेवारीक हांगा गोवा बंद जर जायना जाल्यार गोवा बंद आमी करतले. पूण तेज्या पयलीं 3 दीस जंतर मंतराचेर हजारभर लोकांचे धरणा कार्यक्रम कंटिन्युअस 3 डेज हो जंतर मंतराक जातलो आनी त्या जंतर मंतराचेर 3 खासदार आनी आमदार आनी जे पॉलिटिकल पार्टीचे बाकीचे पार्टी आसात त्यांचे हेड उपस्थिती लायतले. हांगातलें एज्युकेशन कंटिन्यू उरतलें कंटिन्यू उरतलें. 4 कडेन जे 5 कडेन धरणा कार्यक्रम तो कंटिन्यू उरतलो. कोड ऑफ कंडक्टचा आम्हाला काही लागणार नाही कारण हे ऑर्डिनन्स आहे ते काय करणार ते आपण त्यावेळी ठरवू. आणि समजा झालं तर येऊ दे ना पार्लमेंट इलेक्शनच्या वेळेला दाखवतो काय काय करायचं ते. त्याला हिंडू दे तरी माइन एरियामध्ये आमकां अमेंडमेंट कारण इतके रावल्ले आसात कारण पार्लमेंट सेशनात अमेंडमेंट जालें जाल्यार ते लिगली सावंड आसता. तेका चॅलेंज करपाचो बी व्हडलो विशय येना आनी तेका लागून अमेंडमेंट हे सगळ्यात उत्कृष्ट आतांच्या गोष्टी. उपसभापती आनी बीजेपीचो आमदार मायकलान बीजेपीच्या खासदारांक मायनिंगा वयल्यान धू धुले. दुसरी वाटेन आमचो सरकार वी कॅनॉट ब्लेम एनीबडी. बीजेपी गोंयान आहा बीजेपी सेंटराक आहा. कोरा अमेंडमेंट दोन्ही जण खासदारी आहा. एक मंत्री आहा एक खासदार आहा. आमचे कितें काम करपाक जाय बीजेपी पार्टीचे ते फास्ट वयता. अमित शाह मेळटा अपॉइंटमेंट घेता सगळे कामां करता. आपली कामां सगळी करता. ह्या लोकांची जर तर तुम्ही कामां करचे ना जाल्यार तुमकां रायट ना फुडल्या फावटी फॉर्म भरपाक. आनी आय एम रेडी टू इवन रिजाइन along with all the people. The 40 MLAs तेणी तुमचे चिंतपाक जाय. 40 आमदारांनी कोणाची तुमकां ना आपूण व्हडलो. मायकलान खुबळावन घाले. मंत्री निलेश काब्राल आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान थातारले. निलेश म्हणटा फायल दिल्ली इल्ली फुडें सरता. भाऊ म्हणटा दिल्ली धरण्याची पाळीच येवची ना. ते पयलीं कितें तें. आता मायकल बाब आताच उलयला. रिजाइन जर जावन सॉल्व जाता आताच दिता फाल्यां कित्याक प्रश्न जर आसा
फॉलोअप करून तेका इम्प्लिमेंटेशन करून घेवपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय. घरा बसलो आनी रिजायन जालो म्हूण कांय जावचें ना. आमी फाटल्यान लागून करून घेवपाक. हांव म्हणटा की मातसो डिले जालाच तो आमी मानून घेवपाक जाय की आतां फायल लॉ डिपार्टमेंटान आसा. जिंदाबाद म्हणलें पळय तशेंच मुर्दाबाद मारपाकूय तुमकां गरज पडटा तेन्ना करपाक जाय. नांव सांगपाक जाय कोणाक जाय तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसता म्हाका. हे फावटी मायनिंग जर चालू जातलेच केंद्र सरकाराक खबर आहा कितें करपाक जाय आनी परतून जर कितें केलें जाल्यार तुमी हांगा बसले आनी हांव तुमकां घेवन पळयतलो. पयलीं सांगता तुमकां खंय बसपाचें आहा तुमी डिसिजन घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय. अजून तारीख डिक्लेअर जावन आपण येणाऱ्या अधिवेशनात हे बिल येतले आणि हो जो घोळ झाला हो जो सगळो हेचो आसा प्रॉब्लेम जो आसा तो हे बिल आयले नंतर हो सगळो प्रॉब्लेम सोंपतलो. तुजी बाबाकान तुमकां सांगू सोदता की जंतर मंतरा वयले हेजेर तुमी कितें ठरयिल्लें आसा ती सुद्दां करपाची गरज पडची ना हें हांव तुमकां ठामपणे सांगू शकता आनी तुमचो सगळ्याचो विजय ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जातलो. मायनिंग सुरू जायना जाल्यार 21 जानेराक गोवा बंद. लोकांक पिशा काडपाचो प्रयत्न करनाकात. आयज हांगा येयलो भाशणां केली सांगात केल्या आज पर्यंत सांगत आसात. मुख्यमंत्री आनी काही खासदार गेले पूण कितें जालें प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली म्हणून फोटो येयलो पूण त्या मिटींगेक कितें जालें केन्ना चालू जाता तें कांयच ना. जाल्यार अमके टायमा भितर जानेवारी पर्यंत जर मायन जाली ना जाल्यार तुमी आमचे बरोबर आसताले काय कितें. आमच्या सगळ्या लिडरांच्या वतीन सगळ्या आमदारांच्या वतीन पार्टीच्या वतीन आमच्या इंचार्ज जे आसा तेंच्या वतीन हांव सांगू शकता की 20 तारीख जानेवारीच्या पर्यंत जर मायनिंग चालू जाली ना जाल्यार 21 तारखेक गोवा बंद करपाक काँग्रेस पार्टी तुमचे बरोबर रस्त्यार येतली. 21 तारखेक आमी तुमचे बरोबर आख्खे गोंय बंद करपाक संपूर्ण काँग्रेस पार्टी आमदार तशे बाकीचे लोक आमी येतले इतलेंच सांगता. मायनिंगचेर सरकारान जे एक गडंतर हाडलां ते ताबडतोब कुशीक काडूंक जाय. मायनिंग सुरू करपाक सगळ्या पक्षांनी प्रयत्न करूंक जाय आनी जो राजकीय पक्ष आसा तेचे सरकार दिल्ली आहा कित्याक बंद पडला जाय जाल्यार तेंच्यानी काही करूं येता. तेन्ना आमचें सांगणें आमी तुमकां सदांच पाठिंबो दितले. केंद्र सरकार ट्रिपल तलाकाचेर 24 दिसांत अध्यादेश काडूंक शकता जाल्यार मायनिंग प्रश्नाचेर कित्याक कांयच करिनात काय म्हूण शिवसेनेचो प्रश्न. कायदा येतो सरकारला जर मनात असतं तर सरकारने हा 24 तासामध्ये कायदा आणला असता. आपल्याला जो हवा आहे तो अमेंडमेंट करून ट्रिपल तलाक वरती कायदा होऊ शकतो 24 दिवसामध्ये. SC/ST ऍक्ट वरती कोर्टाने सांगितल्यावरती 1 महिन्यामध्ये नवीन कायदा येतो. पण तुमच्या लागी एकूच मागता की तुम्ही एकवट दवरात एकवट राखात आणि जे प्रेशर सरकारार घालूंक जाय सरकारान रावन ते आमी करतले हे तुमकां आमी वचन दितात. आणि जर आयकना जाल्यार तेंका कशें आयकून घेवपाचें आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय करतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. कलंगूटचो बीजेपीचो आमदार उपसभापती मायकलान इतल्या तेंपाची बीजेपींतली घुसमट काडली. मिडिया मुखार ताणें मुख्यमंत्री पर्रीकाराक सोलून काडलो. 2012 दिल्ली उतरां पाळूक पर्रीकार फेल. भुरग्यांक जॉब ना. 3,000 जॉबाची फायल घेवन पर्रीकार बसला. सरकार फेल. लोबो म्हणटा युती पक्षांनी खातें वांटपाचेर लक्ष दिवचे परस पर्रीकाराचेर प्रेशर हाडचो. मुख्यमंत्र्याच्या आदल्या टर्मा सावन आतां सगळें उस्तूक सुरू. 2012 बीजेपी कडेन 21 आमदारांचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार आसून पर्रीकारान दिल्ली उतरां पाळली ना. आता कामांच्यो फायली घेवन बसला म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकलान आपल्याच मुख्यमंत्र्याक सोलून काडलो. सरकाराक 2 वर्सां जावंक आयली नोकऱ्यांचो पत्तो ना. 3000 वेकंट पोस्ट गव्हर्मेंटान आहा. तितून गोवा पुलिसा कडेन आयज शॉर्ट पुलीस आहा. पुलीस नाच. लेटर आयज बरयल्लें आहा की 3000 पोस्ट वेकंट आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी. तितून गोवा पुलिसान हायस्ट पोस्ट वेकंट आहा. आनी म्हाका दिसता हेंचीच चळवळ पळोवन मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो आनी तेका लोकांनी 21 सिटां दिल्ली की तो ही चेंज घडोवन हाडटलो म्हणून. पूण आयज सगळ्या लोकांक कळ्ळें आहा की ही चेंज जी घडोवन येयल्ली त्या टायमार ती लोकां कडेन जे उतरां दिल्ली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रीकरान ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयज गोंयचो लोक बेजारलेलो आहा. हांव उलयता आयज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ गोवा जे आयज 5,000 4,000 भुरगे काम करता खंय तरी टेम्पररी जॉबाक लागलेले आहा. आयज ट्युरिझम सीझन स्टार्ट जाल्लो आहा. काल फर्स्ट चार्टर फ्लायट येयल्ले आहा.
जी सदांच एक पिरियडिकल मिटींग जाताली गोवा पुलीस, एक्साइज डिपार्टमेंट, tourism department, all the departments which are related to the tourism industry, Goa IRB police who are on the beach, ती जावंक नायच. कोस्टल बेल्ट MLA ची मिटींग जाताली along with the chief minister, ती जावंक ना. कोणाकूच कांयच पडलें ना. The only industry which is surviving in Goa is tourism. ती तिगासोरूय त्रास जाल्ले आहा लोकांक. सगळ्यांक भूक लागल्या. And you cannot take the people of Goa for granted. पर्रीकार आपली खाती दितलो म्हणून रावचे परस युती पक्षांनी ताचेर कामात तडीक लावून प्रेशर हाडचो म्हणून मायकलाची चिथावणी. सो जेन्ना जॉब आहा आमचे कडेन कित्याक काडिना तुमी? आनी जे आमचे आयज अलायन्स पार्टनर आहा, हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, आयज मिडियानसून रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतसून की तुमी प्रेशर हाडा चीफ मिनिस्टराचेर. तुमी दिल्लीक वचा. डोंट गो टू आस्क फॉर पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज आर नॉट इम्पॉर्टंट. आयज लोक आशेल्ले आहा, कामां खातीर आशिल्ले आहा. लोक आपल्या ओन पांयाचेर उबे रावंक सोदता, भीक मागूंक सोदिना. आमचे गोंयकार भिकारी न्हू. मायकल अफेक्टेड पार्टी. मंत्रीपद मेळुना म्हूण खंय तो फुरियोज. ताणें काम करीत रावचें. एक दीस तो मंत्री जातलो म्हूण विजयान फोण्ण मारलें. मायकल is one of the affected parties in the politics of today. Affected party. The mining affected, politics affected. In Goa, Michael Loka. He deserved to be in the cabinet. He is not in the cabinet. He is getting a little frustrated. He believes that in this term, he has no future. And that makes him talk about midterm polls. But according to me, he is wrong in two aspects. One is that there is going to be no midterm. I have discussed with whoever who needs to be discussed with in Delhi and in Goa. And I have assurances from the ruling party that there will be no midterm poll. Secondly, his feeling that there is no hope for him in this term is also unfounded. I believe that Michael can become a minister in this term under the same dispensation. प्रुडंटा खातीर कळंगूट सावन श्याम सुंदर फट्टे. पणजे खासा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक न्यायालयाचो बेहिशेबी मालमत्ता केशीत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराक जामीन. बाबूक अटक केल्यार 2 लाख रुपयाचो बॉन्ड आनी तितल्याच रुपयाची शुअरिटी दिवन सोडचो म्हूण अर्द. कोर्टाची मान्यताय घेतल्या शिवाय बाबून गोंया भायर वचपाचो ना. पासपोर्ट कोर्टाक दिवपाचो. 8 ऑक्टोबरा सावन 5 दीस आनी उपरांत गरज पडटा तेन्ना तपास अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो. सुमार 4 वर्सां मुळावो तपास केल्या उपरांत एसीबीन 15 सप्टेंबर 2017 दिसा विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारा आड 4 कोटी 78 लाखांचे बेहिशेबी मालमत्ता केशीत गुन्यांव दाखल केल्लो. फेब्रुवारी 2018 बाबू अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात पावलो. राजकीय सुडान आपल्याक घुसपावपाचो यत्न चल्ला म्हूण बाबूचो दावो. 8 म्हयने सुनावणी जाल्या उपरांत निमाणे बाबूक कोर्टान अटींचेर जामीन दिलो. Anticipatory bail application is allowed with certain conditions. What are those conditions? The condition is that first only Mr. Babu Kavlekar has to furnish a surety of 2 lakh rupees with 1 surety of the like amount. Then he will have to cooperate with the investigating officer for 5 days starting from 8th of October from 10 o'clock to 12 o'clock. He cannot leave the state of Goa unless and until he takes permission from the court. Then he shall not threaten the witness and interfere with the evidence. These are the conditions which are put forward. बेहिशेबी मालमत्तेचे केशीत बाबूचे घराचेर घाल्ले धाडीत मटक्याचे सामान, कादेन्न आनी स्लिपी मेळिल्ल्यो. प्रकरण फुडें शेळयलें. बेहिशेबी मालमत्ते विशीं स्पश्टीकरण दितना बाबून आपलेच कंपन्यांकडच्यान रीण घेतला म्हूण दाखयला. ह्या रिणांतूय खंय नाड पेन्ना. कंपन्यांचो नांव, गांव, पत्तो कांयच धड मेळना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया कमर्शियल ब्रेक.